आकाशवाणी पणजी. ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन. भारती कितके बरें दिसता इतक्या वर्सांनी आमच्या कॉलेजान येवन न्ही. हय भारत, तुजी ही कल्पना खूब बरी आशिल्ली की आयची ही मतदाता जंक्शन कार्यावळ आमच्या कॉलेजीत करची. ओहो, आमच्या कॉलेजीन आयिल्ल्याच्या खोशयेन तर आमी विसरूनच गेले की आमच्या आयकुप्यांचें स्वागत लेगीत करपाचें आसा. हय हय हय. नमस्कार. नमस्कार. स्वागत आसा तुमच्या सगळ्या आयकुप्यांचे आयज आमच्या कॉलेजीत. चल भारत, कॉलेजी भायर आमचो पोन्नो अड्डो आशिल्लो थंय वचुया. हय, तुका याद आसा शंभूचो तो च्याचो धाबो. चल थंय या. रामबाब, एक चा दी आणि 2 कटिंग. अरे कितें तरी खावपाक घेवन यो रे. कुल्लाडात दी हा चा. एकदम कडक. साखर आणि चा पावडर झणझणीत मारून दी. दूध मात इल्लेशे घाल रे. हे कपिल, तुजो तर फाल्यां बर्थडे मरे. हय तर फाल्यांची तयारी कशी चल्ल्या. कपिल, फाल्यां सकाळ सावनच आमकां ट्वीट दिवपाक सुरू कर हां. शुअर शुअर शुअर. गौरव, राहुलाने आसता म्हज्या मोगाळ इश्टानो. म्हजो फाल्यांचो प्लॅन वेगळोच आसा. हांव फाल्यां जातलो 18 वर्साचो, तर सगळ्यान आदी करतलो वोटर लिस्ट भितर म्हज्या नांवाची नोंदणी आनी करून घेतलो म्हजें वोटर ID कार्ड. वाव. दॅट सावंड्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. हय. अरे कसलो बोवाळ जाल्ला रे. अरे भारत भैया आणि भारती दीदी, तुम्ही हांगा कशी. अरे कपिल, आज सहज दिसलें की आपल्या कॉलेजीत भोंवणी करून येवचें. अरे वा इश्टानो, हे दोगूय आमच्या कॉलेजीचे एल्युमिनाय या. भारत भैया आणि भारती दीदी आणि आकाशवाणीच्या मतदाता जंक्शन कार्यावळीचे होस्टूय आसात, जे वरी इन्स्पायर जावन हांवें म्हजो बर्थडे प्लॅन केला. वाव, ओके. पळयात भारत भैया, फाल्यां ह्या कपिलाचो बर्थडे आसा आनी आमकां ट्रीट दिवपाची सोडून वो वोटर ID करपाक वतलो. अरे वा कपिल, पण तो तर खरो एक जागरूक आणि तरणाटो नागरीक आसा. तुम्ही सगळे लेगीत लागीं लागीं कपिलाच्याच पिरायेचे आसा अशें दिसता. तुम्ही तुमचे वोटर ID केलें? ना. तुमच्या चेहऱ्याकडे पळयल्यारूच कळटा की तुम्ही हें काम करूंक ना म्हण. म्हाका दिसता की तुम्ही सगळ्यांनी परत त्या लोकांचे एक्सपिरियन्स निश्चित आयकूंक जाय जाणी आपले पयलें मत दिवपाची पुराय तयारी केल्या आनी आतां तांकां उमळशीक आसा ती वेंचणुकांची. आणि ते कशें जातले भारती दीदी. म्हजो एक WhatsApp ग्रूप आसा जंय ह्या लोकांनी आपापले अणभव सांगल्यात. आतां पळयात आं, जशें की झारखंडच्या सुरेखा हाणें सांगलें की वोटर ID जेन्ना आपल्या हातान आयलें तेन्ना आपणाक दिसलें की कसलें तरी प्रशस्तीपत्र आपणाक मेळ्ळें कशें. हें पळयात, आत्ताच मॅसेज आयला चेन्नईच्या अभिनेशाचो, जो म्हणटा की दॅट वॉज अ वंडरफूल एक्सपिरियन्स वेन आय बिकम अ वोटर ID होल्डर. बंगालसावन समाप्ती सांगता की ताचे बाबा खंय भावूक जाले जेन्ना तांकां कळ्ळें की समाप्ती हाणें कोणाचेच मस्ती बगर वोटर ID करून घेतलें. चलत तर फाल्यां करचेली गजाल आयज करुया आणि आयची गजाल आतां. हे तुमच्या सगळ्यांच्या हातात आतां स्मार्टफोन आसात न्ही. ताचो उपयोग केन्ना करपाचो. इलेक्शन कमिशनची वेबसायट वा वोटर हेल्पलायन ॲप हेंच्या मजतीन फॉर्म 6 भरात आणि अपलोड करात. जालें. कांय दिसांनी तुमी बी जातले मतदाता कार्ड धारक. आणि मागीर आमी सगळे जातले फर्स्ट टायम वोटर. येस. आणि हांवूय बी. अरे भाग्यवान कहा हो. कितें जालें? शांता, याद आसा तुका फाल्यां तुज्या आणि म्हज्या सांगाताक कितलीं वर्सां पुराय जाताय ती. 50 वर्सां तरी जाल्याच. अरे हय, 50 वयल्यान याद जाली की वेंचणूक आयोगाचो टोल फ्री नंबर 1950 आसा. पळयलें, आमच्या जिणेच्या बेस बऱ्या यादी कडेन जोडिल्लो अंक. म्हाका आयजूय याद आसा तो दीस
जेन्ना तूं पयलेच खेपे मत दिवपाक रांगेन उबी आशिल्ली आनी हांव तुका पळयतूच उरलो. हय, याद आसा म्हाका म्हजें तें पयलेंच मतदान, जेन्ना तुमी म्हाका पळयत पळयत रांगेच्या लागीं लागीं पाविल्ले. तुमी एक पद लेगीत गुणगुणटाले. खंयचे आशिल्ले ते? ओहो वेचणूक काका, आयज तर तुमी काकीक पद आयकयतात. अरे यो कल्पना बाय, खूब दिसांनी आयले. कशें आसा तूं? हांव बरें आसा काकी. हालीं वेळूच मेळना. तुमी जाणात न्ही आमची धांवपळ. ते तर आसाच. कित्याक गो कल्पना बाय, अशें कसलें काम करता तूं की तुका वेळूच मेळना आपल्या काकीक मेळपाक? म्हाका तर मेळटा तूं मतदाता जंक्शनचेर. काकी, आमच्या गल्लीतले कांय चले चलयो आतां म्हयन्या 2 म्हयन्यान 18 वर्साचे जातले. तांकां मतदानाचें म्हत्व समजावपाक हांव ऑफिसा उपरांतचो वेळ तांकां दितां. वा बाय, हें तर खूब बरें पावल आसा. हे तरणाटेच तर देशाच्या फाटीचो कोणो आसात, जे आपल्या कर्तव्या कडेन जागरूक आसल्यार देशाक आनीक घटाय हाडटले. सामकें खरें. कारण मतदान करून आपल्या आवडीचो उमेदवार निवडप हें तर देशवासियांचो संविधानीक अधिकार आसा. मात हाचें पालन करप आमचें कर्तव्य आसा. कल्पना बाय, हे तरणाटे तुजें म्हणणें समजतात? जर ती समजनात जाल्यार हांकां घेवन चल तुज्या वांगडा. हे खूब बरे तरेन समजयतात. हय काकी, सगळे समजतात. आतां जेन्ना ते 18 वर्साचे जातले तेन्ना आपले वोटर आय डी करपा खातीर वेंचणूक आयोगाच्या वेबसायटीचेर ते अर्ज करतले आनी कांय दिसां भितरूच मतदाता कार्ड तांच्या हातान आसतले. आमचे बाय तर खूब सक्षम आसा. हालींच कांय दिसां आदीं हांव कामाक वतालों तेन्ना अशाच एका भुरग्या कडेन म्हजो उलोवप जालें. उलयता उलयता ताणें सांगलें की ताज्या राज्यान फाटल्या म्हयन्यान फेर वेंचणुको जाल्यो. तातूंत ताणें आपलें पयलें मत दिल्लें. ताजो फोन नंबर घेतिल्लो हांवें. चल ताजे कडेन आतांच फोनार उलोवया. हय तर, लायात फोन. हॅलो बाब अल्मास, कसो आसा? हांव बरो आसा काका. तुमी कशे आसात? हांव बरो आसा. तुज्या भशेन मरे म्हजी आनीक एक बाय आसा, कल्पना. ते लोकां मदीं वेंचणुके विशीं जागरूकता प्रसार करता. ते तुजे कडेन उलोवंक सोदता. घे उलय. हॅलो अल्मास, म्हाका जाणून घेवपाचें आसा की तुवें जेन्ना पयले खेपे मतदान केल्लें तेन्ना तुजो अणभव कसो आशिल्लो? दिदी, म्हाका अशें दिसलें की हांव खंयच्या तरी वेगळ्याच सुवातेर पावला, जंय म्हजी व्हॅल्यू खूब वाडल्या. यू वोंट बिलीव, जेन्ना लोकतंत्रचो तो स्ट्रोक म्हज्या बोटाक लागलो पळय, तेन्ना तो म्हज्या लायफाचो मास्टर स्ट्रोक जालो. ह्या खातीर हांवें तांच्या वांगडा एक सेल्फी लेगीत घेतली आनी इलेक्शन कमिशनच्या वेबसायटचेर अपलोड केली. ओके. दिदी, एक्चुली न्ही आमचो फ्रेंड्सांचो एक वॉट्सॅप ग्रूप लेगीत आसा, जंय आमी करंट अफेर्सच्यो गजाली करतात. तुमी म्हाका सांगपाक शकतात, वोटर आय डी भितर जर करेक्शन करपाचें आसत जाल्यार खंयच्या ॲपचो वापर करचो? वोटर आय डीच्यो चुको दुरुस्त करपा खातीर वेंचणूक आयोगाच्या वेबसायटीचेर वा वोटर हेल्पलायन एप्लिकेशन वरवीं हें काम सहज करूं येता. तूं ॲप डावनलोड करून घे. जर कसली आडखळ येत जाल्यार सांग म्हाका. थँक्यू दिदी, तुजे कडेन उलोवन खूब बरें दिसलें. भारताचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त श्री राजीव कुमारजी हांणी फर्स्ट टायम वोटर संदर्भात म्हळां की नव्या मतदारांक रजिस्ट्रेशन सोंपें करपा खातीर कायद्यांत बदल केला, जे वरवीं खंयच्याय नव्या सज्ञान व्यक्तीक मतदाता वळेरींत नोंदणी आनी आपलें वोटर कार्ड करून घेवपाक वर्सभर वाट पळोवची पडची न्हय. येयात आयकुया तांच्याच उतरांनी. जो हमारे यंग वोटर्स हैं, जिनकी 18 साल की आयु पूरी होने पर जो निर्वाचन सूची में नाम लिखा सकते हैं, उनके लिए 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर वो एक डेट होती थी क्वालिफाइंग. अब उसको साल में 4 बार कर दिया गया, यानी हर क्वार्टर में वो वोटर बन सकते हैं. तो अगर किसी की जन्म 2 जनवरी को होती थी तो उसको 1 साल वेट करना पड़ता था वोट देने के लिए. अब हर क्वार्टर के फर्स्ट में बन सकते हैं. तो अगर सबके प्रयास से उनको 4 बार वोटर बनने की सुविधा दी जा रही है. और अब तो निर्वाचन आयोग ने ये भी किया है कि अगर आप 17 साल हो चुके हैं
तो अगले साल के लिए एडवांस में अपना नाम का वो भर दीजिए। वोटर आपको तभी बनेंगे जब आप 18 के होंगे, लेकिन उसको हमारी मशीनरी अपने पास रखेगी प्रोसेस करके, और जिस दिन आप 18 होंगे आपको काइंड ऑफ ए बर्थडे गिफ्ट भेज देगी एक इलेक्शन कार्ड के रूप में। तो लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको वोटर बनाने में, तो यंग वोटर्स का भी दायित्व है कि वो जरूर आए, और जैसे कोई भी विरोध या कोई भी समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया पे थम्स अप करते हैं या कैंडल जलाते हैं, तो उस तरीके से कम वोटर बूथ पे आके भी अपना वोट जरूर डालें। भारती, आता एका नामनेचे सेलिब्रिटी आयकॉन फामाद फिल्म अभिनेता राजीव वर्मा हांचे विचार ऐकूयात. हय तर. नमस्कार मित्रों, मैं राजीव वर्मा आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं. दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे मतदाता जंक्शन के माध्यम से आपसे बात करने का, आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है. दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जैसे ही आप 18 वर्ष के हो जाते हैं, आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं. वोटर आईडी कार्ड बनवाते ही आप मतदाता बन जाते हैं. आपको खुद लगेगा कि आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन गए, और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हर चुनाव को एक त्योहार की तरह मनाएं. न केवल अवश्य रूप से खुद वोट दें, बल्कि अपने पूरे परिवार को, मोहल्ले वालों को, अपने आसपास के सभी लोगों को चुनाव के दिन वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें. याद रखिए दोस्तों, चुनाव में प्रत्येक वोट बड़ा कीमती होता है, जो देश को एक निष्पक्ष, मजबूत और स्थायी सरकार देने के लिए बहुत आवश्यक है. एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद. वाह, कितली बरी गजाल सांगल्या आमच्या सेलिब्रिटी आयकॉनान. ह्याच निमतान भारत आमच्या एका आयकुप्याचे हे रिकॉर्डिंग लेगीत ऐकुयात, जे ताणे आमकां आमच्या व्हॉट्सॲप नंबरचेर धाडला. हय तर, आमचे आयकुपी पुराय मनान ह्या कार्यावळी कडेन जोडटात. हय. हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र कोतवाल. मैं भद्रवा चिंता का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा. हमारी जो जमहूरियत है, इसमें हर नागरिक को अपना वोट क्यों करना जरूरी है. वोट जिस मन पसंदीदा आपका नुमाइंदा है उसी को दे दें. वोट किसी का दबाव में आकर नहीं देना चाहिए, ये आपका अपना अधिकार है. सफल राष्ट्र का द्वार मतदान, लोकतंत्र का आधार मतदान. मत का मूल्य जाने मतदाता, नागरिक का अधिकार मतदान. तीव्र तेज धार मतदान, मतदाता का हथियार मतदान. यदि मन से जब ठाणे मतदाता, बनाए गिराए सरकार मतदान. धन्यवाद. वा, कितले बरे विचार आयल्यात आमच्या मुखार. आमचे हेर आयकुपी लेगीत आमचे मेरेन पावपाक शकता. व्हॉट्सॲप नंबर तर तुमकां खबर आसाच, 9999031950. ओके भारती, आता वेळ जाला आमच्या क्विज सेक्शनाचो, जाची उमळशीक आमच्या आयकुप्याक आसता. फकत आयकुप्यांकच न्हय, जाल्यार आमकांय. तर सगळ्यात आदी गजाल फाटल्या सप्तकांतल्या प्रस्नाची. फाटल्या सप्तकात प्रश्न विचारिल्लो की एपीक हाका आधार कडेन लिंक करप बंधनकारक आसा, आणि हाची जाप जावन आसा बंधनकारक ना. देशाभरांतल्यान आयिल्ल्या जापींतल्यान बरोबर जाप दिवपी आयकुप्या मदल्यान लॉटरी वरवीं वेचून काडिल्ले भाग्यशाली विजेता आसात. पवन महतो, गांव बिटापूर, सरायकेला खरसावा, झारखंड. परबी तुमकां. आणि आता वेळ जाला आयचो प्रश्न विचारपाची. आणि आयचो प्रश्न आसा, मतदार जावपाक पयले फावट खंयचो फॉर्म भरप आसता. प्रश्न परत एकदा ऐकात. मतदार जावपाक पयले फावट खंयचो फॉर्म भरप आसता. तुम्ही तुमची जाप आमकां धाडपाक शकता व्हॉट्सॲप नंबर 9999031950 चेर. जैतिवंतांक मेळटलें भारत वेंचणूक आयोगाच्या सौजन्यान खाशेलें इनाम. भारत, आमकां आमच्या आयकुप्यांकडे एक मागणें करपाचें आसा. कितें तें? जायते आयकुप्यांनी आमकां तांची आधार कार्ड, पॅन आनी हेर म्हायती लेगीत आपल्या जापे वांगडा धाडून दिल्या. उपकार करून नोंद घेयात की आमकां तुमचें नांव, नामो हाचे भायर हेर कसल्याच म्हायतीची गरज ना. देखून ह्यो डिटेल्स आमकां व्हॉट्सॲप करूं नाकात. हा, आणि हेचे वांगडा आमी दितात आमच्या उलोवण्याक विराम या उतरा सयत की फुडल्या सप्तकात ह्याच दिसा ह्याच वेळार तुमची परतून भेट जातली. नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले, वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम. लोकशायेची सिस्टम.
मतदार जोडटले त्यांना जातले सोबीत नवे कनेक्शन, सोबीत नवे कनेक्शन. मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.